दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पास्काचो दुसरो आयतार म्हणजे एप्रिलाची तारीख 16 आज सगळ्या संवसार बरो दैवीक काकुळतीचो आयतार जावन आमी संभ्रमता. तर एक घडीभर आमी मागया. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता आमी तुका अर्गां होगळाप आनी वखाणी दिता. तुज्या दैवी काकुळती खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा त्या तुज्या काकुळतीन आमकां तूं बोर ईश्वरता आयका सारकें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठाय. समजा सारकें आमचे काळजां मनां उगड. सर्गीच्या देण्यांनी तूं आमकां बोर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आज पयलें वाचप धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें आवास्वर दुसरो वळो 2:2 7. Acts of the Apostles chapter 2 verses 42 to 47. धर्मदूतांची शिकवण ऐकून धर्मदूतांची शिकवण ऐकून शांत भाऊपणाच्या एकतारांत उंडो मोठ शांत आनी मागणेकर शांत वांटेली जावच्याक समेस्त तिरासणेन आपलो वेळ करचिताली. धर्मदूतां मरिफात सबार असर्या आनी कुणां जातल्यो देखून समेस्तांचेर एकताराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेताली आनी आपापले खासगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो धुडू सामुहीक आयवाज म्हणून दवरताली आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे समेस्त मदें वांटून घेताली. हर एक दीस एक मोनान देवळान ती सांगातां मेळटाली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जाताली. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक ओगळाप दिवन जेवताली. सगळ्या लोकांक मानवताली आनी जांकां बादशावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती करना दिसान दीस सोमी तांचो संको वाडयतलो. सोमी तांचो संको सडयतलो. अंतर्गीत कीर्तन 118 श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाकाणून म्हणा ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. आरोनाचे घराणे म्हणू ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणू ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. हांव पडशें म्हाका बोळान लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बोळ ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या देखून ताचें कीर्तन हांव गातां. आयका भक्तांच्या तंबांत जातात ते संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यांत. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. अबळे सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी ताटाक जाता. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी भोगया. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप आवास्वर 1:3-9. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तचो बाप. ताणें आपल्या व्हड काकुळटीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मरिफात आमकां एक जिव्या भरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीन भावनांत असल्या दायजाक आयती केल्यांत.
अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार असलेल्या सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मोरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यारी कितें जालें? फुटाक घालून वरोवन पळयल्या नाशवार भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक असलेल्या काळार कीर्त, मान आनी महिमा जोडून तुमकां फावो करतलो. कित्याक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरन महिमेन भरलेल्या उतरावर्त्या संतोशान तुमी उमाळटात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणलो तोमासा, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय. पळयनासतना सतमानतली कितली बागी. सर्वेस्पराक जय जय. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवास्वर 20 ओळ 19-31. John chapter 20 verses 19 to 31. जेजू जिवान जाल्या त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दापून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपल्या कडवळ दाखयलें. सुमयाक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्रत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगशितात ती बोगसतली. जांची पातकां तुमी बोगशिनात ती बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जोडो म्हणटात तो थोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांच्या सांगाता नातलोलो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेर शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी म्हज्या ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. थोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. उपरांत थोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड. म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ थोमासान म्हळें, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय? पळयनासतना सतमानतात ते कितले बागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर्यां आनीक जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो. जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानीचे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आज दैवीक काकुळतीचो आयतार आनी दैवीक काकुळतीचो आपोस्तल म्हणून नांव वाडलेली जावन आसा सा फावोस्तिना कोवाल्स्का. देवाच्या अगणित काकुळतीचेर विश्वास दवरून जियोंक ती आमकां प्रेरणा. 1905 1905 ती जल्मली. 1938 1938 ती देवादीन जाली. आनी ह्या फेस्ताचो आरंभ कसो जालो म्हणून थोडो आमी नियाळ करया. ह्या तेंपार पास्का उपरांतल्या आयतारा आमी आचारण करचें दैवीक काकुळतीचें फेस्त. देवादीन पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान म्हणजे आतां जुआंव पावल दुसरो 2000व्या वर्सा पवित्र सभेक दिल्लें हें एक विशेष देणें.
काकुळतीच्या फेस्ता विशांत फावोस्तिनाक जेजूनूच सांगलें म्हणून तिणें 15 कडेन आपल्या बुकांत बरोवन दवरलां. जेजूनूच तिच्या कडेन म्हणलें, हें फेस्त म्हज्या मोवाळ काकुळतीतावन उबसल्लें. हें म्हज्या काकुळतीच्या गुणायेंत शाश्वत जाल्लें. हें फेस्त पास्काच्या आयताराच्या उपरांतल्या आयतारा वर्ते भोगतीन आनी मानान आचरण करीजे म्हणून म्हजी खुशी. सर्व आत्म्यांक प्रत्येक जावन पातक्यांक बरोवशेचो आसरो जायशे म्हजे मोवाळ काकुळतीचे संपूर्ण गुंडाय त्या दीस उक्ती आसतली. 2000व्या वर्सा भयण फावोस्तिनाक सांतीण म्हणून पासारतना हें फेस्त पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा पवित्र सभेन अधिकृत फेस्त जावन दैवी काकुळतीचो आयतार म्हणून आचरण करूंक पापान आज्ञा दिली. दैवी काकुळतीचो संदेश कितें? दैवी काकुळतीचो संदेश कसलो म्हळ्यार देव काकुळदार. देवाच्या दयाळ मोगातावन कोणेंच सुकोवन वचोंक नजो म्हूण तो अपेक्षिता. काकुळतीचो काळ समच्या आदीं देव न्याय तीर्मान करचो नितीदार जावन येवच्या पयलें आमी भावार्थान आनी पातक्यांच्या दुखीन बरोवन ताचे थंय परतचे म्हूण तो कुशी व्हरता. अशें भावार्थान बरोवन काकुळतूच जावन आसच्या ताचे थंय परतोवच्या मनशा कुळाक बाचावेची एकच वाट. देवा थंय परतून ताची काकुळट मागचेंच कश्ट येतल्या संवसाराक देवाची एक जबाब. काकुळतीचो संदेश आनी प्रतिस्पंदन हें कांय नवें न्ही. आदिंतावन जाल्यार नोये, अब्राहाम, मोइशे, एलिया आनी हेर प्रवादी आनी पात्रियार्का मुखांतर देव काकुळतीचो संदेश उसारून आयला. आनी ह्या अंतिम काळार मनशारोप घेतलेली काकुळतूच जावन आसच्या आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेफात देव आमच्या कडेन उलयला. हेब्रेवकारा बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अवस्वर आमी वाचचो जाल्यार पयल्या वळतावन 3रे वळी पर्यंत हें आमकां वाचूंक मेळटा. आमी काकुळतीचो संदेश कसो पाळचो? आमी देवा थंय परतचे आनी ताचेर भावार्थ दवरीचे म्हणून देव चड आशेता. आनी विश्वासाची पयली करणीच ताची काकुळट स्विकार करची. देवाचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार ताचेर अवलंबून रावचें. सर संदर्भांनी ताचेर विश्वास दवरन जियेचे म्हणून देव अपेक्षिता. आमी ताचेर विश्वास दवरीचे कित्याक तो देव आमचो मोग करता आनी आमची जतन घेता. आमकां कळीत आसा ह्या दिसांनी भारी फामाद जाला दैवी काकुळतीचो तेर्स आनी आमी सबार जाण हांवें हो तेर्स हर एक दीस म्हज्या कोंताच्या तेर्सा वेळार हांव भेटयतां. तर हाचो उपयोग या प्रयोजन पळोवया आमी. इतलें सर भोक्तीपण आसतना परत्यान आनी एक तेर्स कित्याक म्हणून कोणी विचारतीत. सारकें पळोवंक गेल्यार समजण एकमेकांच्या ह्या भक्तीपणा विशयांत जेजू सविस्तार उलयता. आमच्या सुमयान भयण फावोस्तिनाक विश्वासाचो आनी हेरांक दया दाखोवच्या विशयांच्यो मुळाव्यो संगती शिकयल्यात मात्र न्ही, बगार ताच्या काकुळटीची जाप जावन कशें जियोवचें म्हणलें दाखोवन दिला. ताका आमी दैवी काकुळटीचें भोक्तीपण म्हणटा. ह्या वेळी सुमयाक आमची जिणी आमी समर्पिता. ह्या भोक्तीपणाचो एक भाग जावन आसा दैवी काकुळटीचो तेर्स. हो तेर्स म्हणटल्याचेर कुरपा हांव वत्तलो. कोण हो तेर्स करतात तांचे खातीर म्हज्या मोवाळ काकुळटीचें तळस हालतलें. कोण हो तेर्स म्हणटा ताका ताच्या मरणा वेळार वर्ती कुरपा मेळटली. अदीक दारूण काळ जसो पातकी जाल्यारय हो तेर्स करीत जाल्यार ताका म्हजे अगणित काकुळटीत हांव भोगसाणें लागतलें म्हणटा जेजू. दैवी काकुळटीचो तेर्स कसो करचो? कोंताच्या म्हणयां सांगी हो तेर्स करयेत. सुरवेर एक आमच्या बापा, एक नामान मरये आनी सतमानता मागचें. उपरांत एका कणा पयलें व्हडल्या म्हणयेचेर सकडांनी अशें मागचें. सासणाच्या बापा,
हांव तुका भेटयतां तुज्या अदीक मोगाच्या पुता, आमच्या सुम्या आनी सळवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी दिवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत धाकट्या मनयांचेर मागच्यो शिकयतल्यांनी म्हणजे जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मोरी फातर आनी जाप दिवची अब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. अशें 5 कण मागसो आनी अर्यका कणा उपरांत ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बडवंता, ए भाग्यवंता आमारा आमची आनी संवसाराची काकूळ कर म्हूण मागचें. जेजूची आगोणीत काकूळ लाभसो दैवी काकूळचो तेर्स दिसपडटे म्हणूंक प्रयत्न करया. देवाच्या अगणित काकूळटीचेर विश्वास दवरून सा फावस्तिना कोवाल्स्का आमकां एक प्रेरणा. तर आयच्या संदेशाचेर थोडो आमी नियाळ करया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पळोवचें जाल्यार निमाण्या शुक्रारा दीस जेजू कुर्सार बली जाताना, ह्या बली भेटयतना ताचें कडवोळ तोपलें, उक्तें केलें तालवारीन, आनी तें उक्तें करतना थंय तावन रगत आनी उदक वळ्ळें. तुमी तेंच डिवायन मर्सीच्या पिंतुरान पळयतात, एक रगत वळचें आनी उदक वळचें म्हणजे सासणीक जिविताची जर देवाची कृपा थंय आरंभ जाली. आनी आज आमकां जेजूच्या आमोलीक रक्तान सुडका मेळ्ळ्या. त्या खातीर निमाण्या शुक्रारा तावन आरंभ केल्लो नवेन दैवी काकूळटीचें ह्या दुसऱ्या आयतारा अखेर जाता. काकूळटी विशयांत उलोवचें जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता दैवीक काकूळटो देवन येतना कितें जाता. दैवीक काकूळटो दैवीक मोग जावन आसा, दैवीक तसो आत्मो जावन आसा, पवित्र आत्मो, आनी ती भावार्थ स्विकार केल्ली सोमेस्ता एकवटान जियेतली आनी तांचे आस्तबोधीक विकोदू सगळे सामुहीक रितीन ती वापुरताली. म्हणजे हांगा एकामेका ती काकूळट दाखयताली, मोगान जियेतली, आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन जियेतली. तर आज आमकांय दैवी काकूळट म्हळ्यार आमी आमच्या कुटुंबांत शेत सामारा फिरगस कुटुंबान मोगान, आत्म्याच्या बळान आनी काकूळटीन जियोवचें ती दैवी काकूळट आमकां मजत करता. आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें ताजो विश्वासी मोगो सासणीक बाळटा, सदां बाळटा. त्या खातीर आमी सर्वेस्पराक दिनवासी जाय, कित्याक सर्वेस्पर जावन आसा बरो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा मोरीफात आमचो थंय बरोसो जिवो कर देवान आमकां नव्यान जनीत केल्यान. आमच्या भाव भयणी आमचें कसलेंच मेरीट न्ही. इट इज नॉट आ मेरीट, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, देवाची कृपा. दैवी काकूळटी वरवीं भावार्थाचें इनाम आमकां मेळ्ळां. आमकां हर एक सोसूंक मेळना जाल्यार कशें भांगार हातूंत उज्यान घालतात गी तशेंच आमचो भावार्थी परिक्षा जाता. तर ताची दैवी काकूळटू आमच्या सांगाता सदां काळ आसा. अशें तिसऱ्या वाचपान तुमी पळोवचें जाल्यार ताची दैवी काकूळटू शिसांचेर कशी देवन आयली, पुनर्जीवन क्रिस्ताची दैवी काकूळटू कशी थोमासाचेर देवन आयली. 11 जाण शीस आसतना 10 जाण शीस आसतना कित्याक एकलो जुदास देवादीन जाल्लो, जेजू तांकां दिश्टी पडटा, जेजू हर एक तांकां सांगता, आनी पूण तांच्या मोदें एकलो आसना, तो जावन आसा तोमास. तोमास सांगता हांव सोम्या पळयल्या करीत हांव पातयेना येना, म्हणजे बोटां हांवें घाली जाय आनी कडवळान ताजे हात दवरी जाय म्हणटाना जेजू थंय प्रत्यक्ष जाता. म्हणजे जेजू तोमासाक आपली काकूळट दाखयता. पळय कितलो व्हरतो देव तो, ताज्या दुबावान ताका जीव सोडना. आज जर तर दैवी काकूळटीचें तूं जियेताय तुका दुबावान पडोवंक सोडना देव, नासावंक सोडना देव, अस्कत जावन ह्या पातकान बुडोवंक सोडना देव. त्या खातीर ताची दैवी काकूळटू आमी जोडून घेवंक जाय. आनी केदळा तो सोम्या पळयता, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हणलें, ताज्या तोंडान तावन तें उतर भायर पडटा. आनी सोमी सांगता बेविश्वासी जायनाका, बागार सतमान.
आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कोरोसू आमच्या ह्या संवसाराक आयिल्लो, तो आमच्या खातीर बली जालो, तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो, बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आसा हें सत. आनी आज आमी सक्रामेंत कितें आचरण करता हें सगळें सत. ह्या सतान आमी जियेतना सताचो आत्मो आमकां चलयता आनी ताची दैवी काकुळटू आमकां राखून व्हरता. त्या खातीर सांत फावोस्तीनाक ताणें सांगलें, म्हणजे काकुळट हांव संवसाराक दाखयता. हो काकुळटीचो काळ, क्रोध आनी काकुळट दोनी ताचे कडेन आसात म्हूण सिराकाचो ग्रंथ 5वा वसवर तुमी वाचल्यार. आनी हांगा हो काळ काकुळटीचो, त्या खातीर आमी कारेजमान मागलें प्राचेताच्या काळार, देवा दयाळ काकुळटीच्या ताची काकुळटो, ताची काकुळट हर एका मनशा कुळाचेर वळटा, आमच्या जिविताचेर वळटा. तुम्ही पवित्र सल्ल्यान पळोवची जाल्यार बुकेन आयिल्ल्या थंय ताची काकुळट वाडली. कोरडे ताचे थंय दाविदाच्या पुता आमकां दिश्ट दी म्हणटाना ताची काकुळट वाडली. 10 जाण कोडकार ताचे लागीं मागोवंक वेतना ताची काकुळट वाडली. रक्तस्रावाचे स्त्रियेन ताका आपडतना ताची काकुळट वाडली. तशेंच यायराच्या दुयेचो प्राण गेल्या उपरांत ताची काकुळट यायराचे त्या दुयेचेर व्हडोवन आयली. लाजाराच्या घरा तो लाजाराक पुण्यान 2-4 दीस जाल्यार मोरयेचेर आनी मार्ताचेर ताची काकुळट वाडोवन आयली. 4 दिसो ते आसुल्लो ताचे काकुळट वाडोवन आयली. आकुडलेल्याच्या हाताचेर ताची काकुळट वाडोवन आयली. मात्र न्ही, ती बागवली स्त्री 18 वर्सां जावन ताची काकुळट देंवन आयली. आमचो देव काकुळटीचो देव, काकुळटीचो सोडवणदार जावन आसा. त्या खातीर आज आमकां त्या काकुळटीचो अनुभव जाय. तुम्ही पळयतात ह्या संवसारान कितें म्हळ्यार बऱ्यांक देव राखता आनी दुश्ट्यांक नाश करता, नश्ट्यांक नाश करता म्हूण. पूण देवाची काकुळट कितली वर्ती पळया. आमी वाचली ह्या कारेजमाच्या काळाची वाचपां आनी आतांची पास्काच्या काळाची वाचपां सकड आमकां काकुळटी विशयान सांगतात. देव सांगता, म्हाका पातक्यांच्या नासांत हांव संतोश भोगिना. देव कोणाच्या नासान संतोष भोगिना. ताणें परिवर्तन जाय, कोटेपण सोडी जाय, विश्वासी जाय, देवा थंय ये जाय. तर आज ह्या संवसारांत आमकां दैवी काकुळट जाय. कितलोसो लोक आमी देवातावन पयस आसा, देवाच्या मोगातावन पयस आसा आनी आमी ताच्या काकुळटी विणे जियोन आसा. आमच्या संवसारांत आंगारान, गर्वान, मोसरान, जिद्दान, झगड्यान पडोन आसा आमी, पोटजाळान पडोन आसा आमी. आज आमकां ती दैवी काकुळट पुनर्जीवन क्रिस्त आमकां ती दिता. ती काकुळट आमी स्विकार करी जाय. त्या काकुळटीन आमची कुटुंबां बांदून हाडी जाय. जर तर ताणें काकुळट दाखयनातली जाल्यार कोविडा उपरांत आमी वाचोन आसतना कितलेशा अवघडात थावन ताणें आमकां राखलां, कितलेशा पिडे शिडे थावन ताणें आमकां राखलां. एक ल्हान ताप येवन मेल्लीं आसात, हार्ट अटॅक जावन मेल्लीं आसात, समस्येनी रेवड गेल्लीं आसात, पूण आज पर्यंत ताणें राखलां ताची काकुळट. त्या खातीर ताच्या काकुळटीचेर भरवोसो दवरा. आमी ताच्या थावन सोडून वायट वाडण्यांनी सवयांनी ह्या संवसाराच्या राटणे अनैतीकपणान पडचे न्ही. बगार ताच्या काकुळटीचेर भरवोसो दवरचो आनी काकुळटीन आमी जियोचें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हो आयतार आमकां दैवी काकुळटी विशयान सांगता. आमची ती दैवी काकुळट आमकां भलायकी हाडटा, सुटका हाडटा, आशिर्वाद हाडटा. मात्र न्ही, दैवी काकुळटीन आमच्या भितर असले सक्कड हट, जिद्द, हे सक्कड गर्व, अहंकार फूड करता आनी आमकां काल्ती करता आनी देवाच्या कृपेन आमकां भरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांव म्हजो हो प्रसंग केर करता. ह्या दैवीक काकुळटीच्या 1 तेरसान आमी सांगता म्हणया. आनी दैवी काकुळट जी कोणाक जाय, कोण पिडेंत आसात, कोण आस्पत्र्यांत आसात, कोण कश्टांत आसात, कोणाक सक्कड ही स्वार्थ आयकतात काकुळट जाय, ती काकुळट आज देव दिवं दी म्हूण हांव मागता. आनी ह्याच दैवी काकुळटीच्या तेरसा वरवीं तुमच्या रक्तकाणांनी, शिरांनी, संदांनी आशिर्वादां बेसांवां पेकोवन व्हडोवन दी म्हूण हांव मागता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आतां हो सक्कड सांगाता मेळोन 7 जाल्यार दिंबी घालून दैवी काकुळटीचो तेरस सांगाता मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या माशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा काकोळ आमची कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा काकोळ आमची कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा काकोळ आमची कर. काकोळतीच्या बापा तुका हांव समर्पण दिता म्हज्या परजेक. आज दैवी काकोळतीचो आयतार आमी संभ्रमचे वखता. सगळ्या संवसारांतले 750 करोड लोकांचेर, भारत गांवच्या 130 करोड लोकांचेर, आमच्या कर्नाटकाच्या 7.5 करोड लोकांचेर हर एकल्यांचेर तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी. जी कोण तुज्या सल्वासवाच्या मेळी नान तांकां त्या सल्वासाचो उजवाड दी. तुजी दैवी काकोळ तूं अपराध्यांचेर देवन येवं दी, तांकां परिवर्तन दी. निरापराध्यांक सुटका दी. निराश्रितां, निर्गतिकां, अनाथां, विधव्यो, विधुरां, घरदारनांतले, एकवाळच्या काण्णांतले कोस्टोसो लोक भुंयकांपणेद्वारे ह्या आवराद्वारे निराश्रीत जाल्ल्यांचेर देवन येवं दी. शेतकारी वर्गांचेर, कामेल वर्गांचेर देवन येवं दी. विसा, इमिग्रेशन प्रॉब्लेम आसल्याचेर देवन येवं दी. गांवांत परगांवांत काम करच्या भावभावडांचेर देवन येवं दी. हर एक युवक युवतीचेर, भुरग्यां देवन येवं दी. आवय बापायच्या मागण्या आयकनासतना पयस गेलीं, कुटुंबांत रावन पयस गेलीं, वायट वाटण्यो सवयेक बली जाल्लीं, तांच्या सगळ्यांचे दैवी काकोळ तूं देवन येवं दी. तुज्या काकोळतीन हो संवसार बरो, संवसारांत असलें फटीफोण, अहंकार, मातांतलेपण पयस कर, भयोत्पादन पयस कर. जेजू तुज्या दैवी काकोळतीन संवसाराची राष्ट्रां बरो, राष्ट्रांच्या मुखेल्यांची काळजां दैवी काकोळतीन बरो. तुजी दैवी काकोळ बेदातरगे चलच्या एलिसाबाचेर देवन येवं दी. आनी 224 ह्या जाग्यार रावले हर एक अभ्यर्थींचेर, हर एक पार्टींचेर, हर एक मुखेल्यांचेर बोऱ्यांक विसून काडूंक तूं लोकांक जाणवाय दी. अनकर सत्मो, बनपसो सत्मो, बंदडे सत्मो पयस कर. आमच्या कर्नाटक गांवाचेर, भारत गांवाचेर, सगळ्या 7 कॉन्टिनेंट्सांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जी कोण आस्पत्रेन जिवन मरणामध्ये झुजतात, मारणांनी पिड्या गोळाक जाल्ल्यान व्हीलचॅरार आसात, हांतरुणार आसात, जेजू तांकां तूं गूण कर. टच नॉट ब्लेस हिम फॉर युअर ग्लोरी. मारेकार खरगंत हांव तांकां अवघडात हांव तूं राखोन व्हरो. व्हेंटिलेटर, ICU, MICU, NICU आसची. जेजू जी कोण मागतात गर्भेस्त स्त्रियांच्या दैवी काकोळ देवन भुरग्यांतल्या भुरग्यांचे देणे तूं भाव कर. जेजू सगळ्या संवसारांत असलो अहंकार पयस कर, उजवाड तूं फांकाय. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नवी
आमेन. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. मुगाळ भाव भयणीनो, दैवी काकुळतीच्या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां सर्वांक हांव पाठयतां. साद जाता तितल्या लोकांक हो दैवी काकुळतीचो संदेश तुमी मुखार करा. म्हजे खातीर आनी म्हज्या मिसावां खातीर तुमी मागा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी